गोवा डेरी नव्या संचालक मंडळा खातीर नव्यान वेंचणूक घेवची म्हूण कोऑपरेटिव्ह ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिल्या। हाचे पयलीं रिटर्निंग ऑफिसरान विरोधी वांगड्याचे नॉमिनेशन अर्ज भायर मारून गोवा डेरीच्या 12 संचालकांची बिनविरोध निवड जाल्ली। भायर मारिल्ल्या वांगड्यांनी हे वेंचणूक प्रक्रियेक हायकोर्टात आव्हान दिल्लें। हायकोर्टान इलेक्शनाची वैधता थारावन केस ट्रिब्युनलाकडेन दिल्ली। गोवा डेरीच्या बोर्डाचे हायकोर्टातले कोपुसांव सोंपच ना। नव्या बोर्डाच्या इलेक्शनाचे प्रकरणूय हायकोर्टान गेला। 20 जानेवाराक गोवा डेरीच्या संचालक मंडळाची वेंचणूक जाल्ली। वेगवेगळ्या 37 दूध सोसायटीच्या चेअरमॅनांनी नॉमिनेशनां दिल्ली। स्क्रुटनी करतना विरोधी गटातल्या 25 वांगड्यांचे अर्ज रिटर्निंग ऑफिसर सतीश सावंतान भायर मारले। ताका लागून सहकारी पॅनल बिनविरोध जिखले। अर्ज भायर मारिल्ल्या 25 वांगड्यातल्या 12 जाणांनी रिटर्निंग ऑफिसराच्या आदेशाक हायकोर्टात आव्हान दिले। हायकोर्टान केस काडून कोऑपरेटिव्ह ट्रिब्युनलाकडे धाडिल्ली। प्रकरणाची सुनावणी घेतल्या उपरांत ट्रिब्युनलान गोवा डेरीच्या संचालक मंडळाची वेंचणूक रद्द करून योग्य दीस थारावन जाता तितले बेगीन परत वेंचणूक घेवची म्हूण ऑर्डर दिल्या। रिटर्निंग ऑफिसरान सगळ्या रिजेक्टेड 25 वांगड्यांचे अर्ज घेवचे म्हूण आदेश दिला। ट्रिब्युनलान कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो रजिस्ट्रार आनी रिटर्निंग ऑफिसर सतीश सावंताक याचिकादारांचे नॉमिनेशन अर्ज घेवंक सांगल्यात। इतले मजगतीं सध्याचो अध्यक्ष माधव सहकारीन ट्रिब्युनलाच्या आदेशाक हायकोर्टान आव्हान दिला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। कुळेचे लोक ट्युरिस्टांक विटल्यात। धबधबो आनी न्हंयच्या वाठारात ट्युरिस्ट घाण आनी बुरशेपणां करपाक लागिल्ल्यान लोकांनी ट्युरिस्टांक थंय न्हावंक बंदी घाल्या। फिल्ट्रेशन नासतना लोक त्या धबधब्याचे न्हंयचे उदक खावंक वापरतात। ट्युरिस्ट थंय न्हातात, गाडयो धुतात, सोऱ्याच्यो बाटल्यो धरून सगळो कोयर आनी बुरशेपणां करतात। पंचायत आनी ट्युरिस्ट पुलिसांनी ट्युरिस्टांक थंय न्हावप बंदूच केलां। धारबांदोड्याच्या हे सुवातेर गोंयच्याच न्ही जाल्यार कर्नाटकांतल्यान ट्युरिस्ट येतात। मात न्हावपाक पेवपाक येवपी पर्यटक थंय बियरी, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, प्लास्टीक आनी हेर सगळे तरेचो कोयर धरून उदक घाण करतात। पर्यटकांची मस्ती मात कुळे आनी लागसारच्या गांवच्या लोकांक माल। हेच उदक लोकांक पिवचें पडटा। ह्या पंपांतल्यान गांवच्या लोकांक उदक पावयतात। दुसरा घर तुमकां आमी बंद करिना। दुसरा घरा तुमी येवचें, हांगा जीपी आहा गव्हर्मेंट पे फारीक करचो आनी तुमी दुसरा घर भोंवन येवचो। आमी तेका आमी कांयच तुमकां आडयना, पूण हे अशें येवन तुमी एक घाण करून हांगा तुमी येवन पळया हे कितें करून दवरलें तें। सगळ्या बॉटली, प्लास्टीक सगळें हळशीक हांगा आसा, संडा सगळें। आनी अशें तर तुमी करीत जाल्यार आमी जगपाचें कशें? आमी अख्खो गांव आमी ओपितात। तेन्ना तुमचे कडेन इतलें प्रार्थना करता की हेजेर तुमी मातसो जोर धरचो। सरकाराच्या जिल्हा मॅजिस्ट्रेटा कडेन हो प्रस्न आसा। गोंयचो सरकार ह्या लोकांच्या मागणी फाटल्यान कायद्यान उबो रावतलो ही लढाय जशी सरपंचान सांगला ती लढाय जिल्हा मॅजिस्ट्रेटा कडेन आसा। गेल्या त्या वर्सा असोच संघर्श आमी केलो, लोकांनी हांगा न्हांवचें न्ही, इबाडणूक करची न्ही। कारण आतां आमच्या भुरग्यांची परिस्थिती आसा ती कामणीन जॉयंटीस जावन आमकां हुस्क्याची परिस्थिती आसा। अधिकृतपणान आमचे कडेन 2 रिपोर्ट अशे आसा की भुरग्यांक कामीण जाल्या। आतां पिवपाचें उदक जर डायरेक्टली आमचे कडेन जो पर्यंत पाणी प्रक्रिया प्रकल्प जायना, जो आमी गेले ते 11 वर्सां हे प्रस्न अशे काचकेटीचे उरले आसतना मागीर आमच्या हाती प्रस्न कितें? आमच्या हाती प्रस्न आतां बॉब मारपाचे, आकांत करपाचो आनी जाता जाल्यार समजवणुकीच्या भाशेन लोकांक समजोवपाचे। आनी जर समजवणुकीची भाशा जायना जाल्यार एक दीस लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जातलें। उदक घाण करचे न्ही, बुरशेपणां करची न्ही म्हूण बोर्ड बॅनर मारून जाले, मात ट्युरिस्ट आयकनात। गांवचे लोक हे उदक खावन दुयेत पडटात। उदक घाण करचे न्ही म्हूण आतां पुलीस बंदोबस्त दवरला। हे उदक आमी दुसऱ्याचें उदक तीर्थ अशें हे दृश्टीन आमी पळयता। तीर्था दृश्टीन आमी हें उदक पिताले आनी आमचो जल्मूच जाला हांगा आनी आमी जिवपाचें हांगा। म्हणजे हें उदक आमी पयलीं तीर्था भशेन पिताले। हें उदक इतली घाण आमी आमची हे उदकान मिसळ करप म्हणल्यार आमकां कसलो रोग जातलो आनी कितें जातलें म्हणून तेजे फुडें सांगूंक शकना। म्हणून हें आमी आंदोलन चालू दवरलें, हें बंद दवरलें, तें हे खातीर दवरलां। हेजेर आमचो सरकाराच्या दृश्टीन आनी ट्युरिजमाच्या दृश्टीन आमचो कसलो ऑब्जेक्शन कसलेंच ना। कारण हें उदक आमी पिता आनी विदावट फिल्टर आमी उदक आमी पिता। विदावट फिल्टर उदक पिता म्हणल्यार आमकां सामको तेजेर चड एक्शन घेवचें पडलें। पयलींच्यान आमी सवलत दवरलेली लोकांक म्हूण लोक हिशोब येवपा लागलो। हिशोब येयले कारणान हेजे उदकाची क्वॉन्टिटी तितली ना। 1000 लोक हे उदकान न्हाले जायत की 1000 लोकांची हळशीक कितली जातली? लागींच रेल्वे स्टेशन आशिल्ल्यान कर्नाटकांतल्यानूय ट्युरिस्टांची भिरी येतात। जीपी भरून भरून ट्युरिस्टांचो येवच चालू आसता।
टोटल कितले 5 पंप बसयले पांच पंप बसयल्ल्या आणि हे डायरेक्ट उदक आमकां गांवां सगळ्या सप्लाय हे खंय खंय येता गांवांत सप्लाय येता हे फक्त कुळ्या एरिया बिंबल शिगांव माटोजा अशे ते कंप्लीट एरिया 6.5 म्हणजे सध्या हे पंचायती 6.5 लोक हे पंचायती सगळे लोक हेजेरच आहा हे उदकाचेर आसा हांगा निवळ बरें मेळचें उदक गांवां लोकांक बरें सप्लाय जावचें म्हणून हांव एक मागता एक गांवचो नागरीक त्या खातीर लोकांनी मातशें पब्लिकान नागरिकांनी मातशें लक्ष घेवचें की हे तुमी न्यूज आयकोन हे गांवां कुळे गांवां तुमी न्हावपा येवची न्हू. बीच बेल्टांनी गर्दी गजबज बुरशेपणा आणि घाण सुरू जाली म्हूण टुरिस्टांक हिंटरलँड टुरिझम सुरू केले. आता सरकाराचो थंयूय कंट्रोल दिसना. थंयूय टायट बेशिस्त टुरिस्टांचो थळाव्यांक उपद्रव सुरूच. प्रुडंटा खातीर कुळे सावन विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.